बऱ्याच दिग्गजांनी काँग्रेसीक राम केल्ल्यान काँग्रेसीक धपको बसला। 2017चे वेंचणुके उपरांत एकेकाळी 17 आमदार आशिल्ले काँग्रेस आता 3 आमदारांचेर येवन थारल्या। मात शिरोडीचो काँग्रेसीचो वांगडी सुभाष शिरोडकरान भाजपात प्रवेश करपा खातीर पक्ष सोडले उपरांत आनी हालींच आपात वचपा खातीर पक्ष सोडिल्लो भाजपाचो आदलो आमदार महादेव नायकाचो आस्पाव केल्या उपरांत पक्षान 300 वांगड्या सयत स्नेहालो ग्रासियासाक आस्पावन घेतला। संभाव्य उमेदवारांनी एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षात हुडकी मारिल्ल्यान गोंयांत राजकीय परिस्थिती गोंधळात बदलल्या। वजनदार पक्षाच्या वांगड्यांनी राजिनामो दिल्या उपरांत काँग्रेसीक व्हडले धपके बशिल्ले आसले तरी पक्षांनी हालींच स्नेहलो ग्रेसियसाक आस्पावन घेतला। आपल्या सगळ्या ग्रुपाक घेऊन आज काँग्रेसीक जॉईन करता ही अत्यंत आनंदाची घटना खरी समाजातल्या सगळ्या स्तरावयल्यान अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा there's a tremendous response for joining Congress. आणि एक लक्षात ठेवा, आम्ही आधी सांगला म्हणजे की भायर जनमत पळय आसा ते ह्या रुलींग डिस्पेन्सेशनाच्या अगेन्स्ट तांकां दिसता की हे परत येवचें न्ही आणि खंयच्याय परिस्थितीत काँग्रेसचें सरकार जावचें हेची प्रामाणीक इच्छा आज प्रगती आसा। जॉईन जावप खूब कारण म्हणल्यार कितें आयज रोडून पयला जाताले उदरगत म्हणजे घेतलीच ना। गंमत सजना सीएम आसलो त्या टायमार 10 वर्सां पयलीं उदरगत जाल्ली ती आम्हाला खूब मेळटा पूण ते फाटल्यान आयज एक कोण उदरगत ना। आयज आमी शेवटे पर्सेंट भुरग्यांक पयला वचुली सगळीं भुरगीं बेकार आसा। आबां शेवटे भुरग्यांक शेवटे कामां धरपाक कशें आबां आयज गव्हर्मेंट जॉब भुरग्यांनी फोटो आशिल्लोच ना। आबां शेवटे भुरग्यांक कंपनीक कशें कामां लावन तांकां कशें फुडार करपाक जाय हें चिंतपाक जाय। आयज आमकां शेवटे एक क्रिकेट ना फुटबॉल ग्रावंड ना एक डेव्हलपमेंट करपाक एक मनीस आपण बीजेपी पक्षाक फुडें जावन गेल्लो तें डेव्हलपमेंट कितें केलें लोकांनी अडीच वर्सां पळयलां। आयज हे लोक आमी अडीच वर्सां पळयतात आमी एक कितें जालना म्हणून हो सांगतालो एक मंत्री एक्स आमचो एक 400-500 नोकरी दिवपाक दुसरी टप्प्यार दिवचो म्हणून आयज शेवटच्या भुरग्यांनी हें पळयलां 400-500 नोकरी कोणा मेळ्ळ्या त्यो तुमकां सगळें खबर आसतलें की हे दोन्ही आमदार आमचे एक्स आमदारान की शिरोडे डेव्हलपमेंट कितें केलां तें आयज सिट्युएशन अशें येयलां की आयज हांव 2022 म्हणटा दोन्ही नाका एक कितें म्हणून न्यू जायो। आयज आमी एक काँग्रेसी एंट्री केल्या आयज आमकां एक विश्वास आसा की आमच्या काँग्रेसी पक्षाचेर की एक नेतृत्व युवा नेतृत्व आनी एक भुरग्याक एज्युकेटेड भुरग्याक तिकेट दिल्ले आनी शिरोडे सीट परतून जिखून हांव झेंडू शिरोडे वयर काडपाक आमी तयारी करता। पूण तुमी तिकेटी बी क्लेम करतले ऑलरेडी नांवां केल्ली क्लेम करतले नांवां आमचें ऑलरेडी उलोवप जालो आसा। आतां कितें तिकेटी जाय जाल्यार आमचे काँग्रेस पक्षाक खबर आसा बाबी कोण विनींग कॅन्डिडेट आसा नांव सुद्दां प्रपोज करता जो कमिटी आसा शिरोडीची ती एक कोण जॉईन जाता तेजी पयली कमिटी करता तो प्रपोज तेजें नांव करता। भाजपा सरकारा कडेन पैसो ना पूण प्रमोद सावंता कडेन पैसो आसा अशें रवी नायकान भाजपा प्रवेशा वेळार म्हटलेलें। ह्या विधानाक घेवन काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान रवी नायकाचेर फारपेट केलो। ताणें स्टेटमेंट केलो की गोंय सरकारा कडेन पैसे ना पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन खूब पैसे आसा आनी तो सगळ्यांत श्रीमंत म्हणजे हो स्टेटमेंट आमचो जो पयलींचो स्टेटमेंट आशिल्लो की गोंय सरकार रीण काडीत आसा आमचो सरकार जेन्ना गेला दिगंबर कामांत जेन्ना पांयउतार जाला तेन्ना सरकाराची लायबिलिटी आशिल्ली 7,000 कोटी आनी आयज तीच लायबिलिटी जवळ जवळ 9-9.5 वर्सांक तीच लायबिलिटी 26,000 कोटीचेर पावल्ली आसा। सो गोंयांत भिकारी गेला न्ही आनी प्रमोद सावंत आयज अफाट करून पयशे श्रीमंत जाल्लो आसा। 4-4.5 वर्सां भितर तेगेलें उत्पन्न खूब वाडलेलें आसा। पयलीं थोडे तेंप स्पिकर उरलो आनी तेजे नंतर जवळ जवळ 2 वर्सां तेणें उत्पन्न खूब वाडिल्लें आसा। हे आतां आयज आमी सांगनात आमी पयलीं सांगताले ते आयज बीजेपीन जो प्रवेश करून जो एक्चुअली बीजेपीन आशिल्लो पूण काल ताणें फक्त रितसर प्रवेश केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक।